काउंटरपॉइंट कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या भारतीय जनता पक्ष आणि तांचे सरकार दोन गजालींक लागून बातम्यांनी आसा. एक म्हणजे मोपा एअरपोर्टा वयली कॉन्ट्रोवर्सी, जातून तांचे मिनिस्टरूय जॉयन जाले मोपा एअरपोर्ट ओपोज करपा खातीर. आनी दुसरें म्हणजे गोंयांत जावपी नॅशनल एक्झिक्युटीव जी जुनान जातली आनी जातून वेगवेगळे विशय येतले धरून प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट. आमच्या वांगडा सध्या आसा नरेंद्र सावयकार, जे सरचिटणीस आसा भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय फांट्याचे. ह्या विशयाचेर आनी अनेक विशयाचेर आमी तांचे कडेन उलयतले. तुमी एक सांगा, मोपा कॉन्ट्रोवर्सी आसा पळय, भाजपाची एक्झॅक्ट भुमिका कितें? भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना आमी इलेक्शनान गेले तेन्ना आमी लोकांक एक आश्वासन दिल्लें की मोपा एअरपोर्टा खातीर म्हणून आमी प्रयत्न करतले. आनी तेच बरोबर आमी हेय गजाल स्पश्ट केल्ली की दाबोळी एअरपोर्ट जो आसा तो उरतलो. तुवें जर पळयत जाल्यार दाबोळी एअरपोर्टाचेर आज थंय नवो टर्मिनल एक्सपांड करपाच्या नदरेंतल्यान जें काम चालू जालां तातूंत 500 कोटी रुपया इन्वेस्ट केल्ले आसा. आनी दाबोळी ही गोंयच्या जनतेची एका अर्थान गरजूय आसा. आनी म्हणून जे मोपाच्या बाबतींत धोरण भारतीय जनता पार्टीचें आसा तेच प्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचें स्पश्ट मत आसा की दाबोळी एअरपोर्ट जो आसा तो उरपाक जाय आनी तो उरतलो. न्ही, पूण तुमची जेन्ना मडगांवां जेन्ना सभा जाली, जी एंटी मोपा सभा आशिल्ली, भितर तुमचे 2 मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट जाले. तांणी थंय सांगलें की आमी सभेचें जें कितें आसा तें आमी सीएमा कडेन हें करतले आनी सीएमान लोकांच्या मताक आदर दिवचो. एक गजाल स्पश्ट आसा की ह्या जी सभा जाली त्या सभेचे दाबोलीम ओन्ली अशा तरेचें खरें म्हणजे तेंचें हें आसा. आनी दाबोळी ओन्ली जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना आमच्या सरकाराचें हें स्पश्ट म्हणणें आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचें म्हणणें आसा की दाबोळीचो एअरपोर्ट हो उरतलो आनी उरपाक जाय आनी तो उरतलो, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. जे 2 मिनिस्टर्स तातूंत अलिना साल्ढाणा, आवेर्तान फुर्तादो इंडिपेंडंट आसा. अलिना ही आमच्या पार्टीची मेंबर आसा. ही दोगांय जाणां थंय एटेंड जाल्लीं. तातूंतली अलिनान हेच्या संदर्भातली चर्चा जी आसा दोनी मिनिस्टरा कडेन मुख्यमंत्र्याची जाल्ली आसा हें तांणी स्पश्ट केल्लें आसा. त्या मिटिंगेन एखाद्या मिटिंगेन हांव अशें म्हणन की एखाद्या मिटिंगेन जर कोणी आपलें वचून बसलो मत व्यक्त न करता आनी त्या मिटिंगेंतल्या लोकांचे विचार आयकून घेवपा खातीर जर कोणी वचत जाल्यार तातूंत चुकीचें आसा अशें हांव कांय म्हणना. पूण तेणी हें स्पश्ट केल्लें आसा की त्या मिटिंगेन जे कितें गजाली आयल्यो त्यो गजाली आमी गौरव सरकारा पर्यंत पावयतले. इतले पर्यंतूच ही गजाल आसा. तशें जाल्यार त्या मिटिंगेन बाकीचे मिनिस्टर्स कित्याक वचूना, सीएम कित्याक वचूना, तुमी कित्याक वचूना? न्ही, म्हणून हांवें म्हटलें की जेंका कोणाक त्या मिटिंगेन वचून एखाद्या मिटिंगेक वचून समजा कोणाक बसपाची इच्छा आसा, आयकून घेवपाची इच्छा आसा, तेणें वचचें. गेलो म्हणून तातूंत चुकीचें कांय ना. पूण तेज्या संदर्भातली एखादी भुमिका तेणी थंय आपली स्पश्ट करूं ना, तेणी आपली भुमिका सांगूं ना. त्यामुळे थंय वचून तें मिटींग एटेंड केली, इतलेच पर्यंत ती गजाल आसा. पार्टीचें स्टँड कितें आशिल्लें? यू आर सपोर्टींग दॅट मिटींग ऑर यू आर ओपोजींग दॅट मिटींग ऑर यू आर न्यूट्रल अबाउट इट? ना, मिटींग कशें आसा, लोकशाये भितर कोणी आपलें मत व्यक्त करपा खातीर मिटींग घेता किंवा धरणे धरतात किंवा आनी कितें गजाली करतात, ते लोकशाये भितरलो हो एक भाग आसा. त्यामुळे कोणी आपलें मत व्यक्त करपा खातीर कोणी एकठांय जमतात आपलें मत व्यक्त करतात. पूण तुमी अपेक्षा करताले की तुमचे 2 मिनिस्टर वचून थंय बसतले म्हणून आनी ती मिटींग अटेंड करतले म्हणून? दीस बेजिकली एवरीवन नोज की थंय आयिल्लें मिटींग जें आसा पळय तें कॉजाक सपोर्ट करपा खातीर आयिल्लें आसा आनी दॅट इट वॉज दाबोळीम ओन्ली वॉज अ कॉज. सो इट वॉज क्लियरली सेईंग दॅट वी डोंट वॉन्ट मोपा. ऑन वन हँड सायड सीएम स्टेटमेंट करता की मोपा येतलोच म्हणून, आनी सेकंड हँड सायड दाबोलीम ओन्ली तुमचे मिनिस्टर वचून बसतात. न्ही, हांवें तेंच सांगलें न्ही की त्या मिटिंगेन वचून बसप आनी आपल्या एखाद्या मिटिंगेन वचून बसप आनी आपलें मत व्यक्त करप हातूंत 2 फरक आसात. त्यामुळे हांव धरून वचुया की एखाद्या कोणाचें म्हाका भाशण आयकुपाचें आसा आनी हांव वचून त्या मिटिंगेन बसलो, हेचो अर्थ असो जायना की हांव त्या मिटिंगेचो भाग जालो. त्या मिटिंगेन जे कितें विचार म्हाका समजून घेवपाचे आसा एखाद्याचे जाल्यार हांव थंय वचून बसलो. इतले पर्यंतूच तेजे गजाली कडेन आमी पळोवपाक जाय. फ्रँकली यू आर हर्ट की ते गेले म्हणून, काय यू ओके की तांणी वचून बसले म्हणून? न्ही, म्हणून हांवें सांगलें न्ही की तेणी थंय वचून बसले आनी म्हाका दिसता आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षानूय हेच्या संदर्भान स्पश्ट केल्लें आसा की हेच्या संदर्भातली कल्पनाय अलिनान पयलीं दिल्ली आनी तेच्या संदर्भातली आपली जी भुमिका आसा ती आनी मुख्यमंत्र्यां कडेन तेची चर्चा जाल्ली आसा. हो मोपा आनी दाबोळीम विशय आसा पळय न्ही, तो बेजिकली पार्टी लायनाचेर ना, तो सावथ गोवा वर्सीस नॉर्थ गोवा जावन पडला. ताचेर तुमचें रिएक्शन कितें? आमी न्ही, खरें म्हणजे पळयता आसतना आमी जेन्ना गोंयकारपण आमी जेन्ना म्हणटात तेन्ना सगळें गोंय म्हणून आमी पळयतात. तातूंत नॉर्थ सावथ ईस्ट वेस्ट अश्यो गजाली केन्नाच नासता. आनी म्हणून गोंयचो जेन्ना आमी सगळे जाण म्हणून विचार करतात तेन्ना गोंया कडेन पेडणे पासून काणकोण पर्यंत सगळ्याच गोंयचो विचार करपाक जाय.
त्यामुळे त्या सगळ्या हातून नॉर्थ आणि साऊथ अशे तरेचो डिवायड करून खरें म्हणजे कोणाचेच फायदो ना, उलट नुकसान आसा चड. त्यामुळे ते न करता आमी सगळ्यांनी म्हणून गोवा म्हणून विचार करपाक जाय. तांचे कन्सर्न्स थोडे आसा ते जेन्युइन आसा की समज दाबोळी फाल्यां बंद पडलो जाल्यार इकॉनॉमीक एक्टिविटी सावथान आसची ना. सेकंडली तुमी मोपा ह्या जाग्यार काडला की जाका लागून महाराष्ट्राक फायदो जातलो. खुबशे कन्सर्न्स तांचे आसा ते जेन्युइन आसा ते तुमी कित्याक एड्रेस करपाक शकना? न्ही, एअरपोर्ट जो आसा, एअरपोर्ट मोपा येवप, हांवें एक गजाल हांव स्पश्ट करतां की दाबोळीचो जो एअरपोर्ट आसा तो उरतलो, हातूंत मात्तूय दुबाव ना. आनी त्यामुळे दाबोळी येवपी थंयची जी ट्रॅफीक जी आसा ती ट्रॅफिकूय चालूच उरतली, ती काय बंद जावची ना. त्यामुळे तेजे खातीर खंयच्याच इकॉनॉमीचेर तेजो परिणाम जातलो अशें म्हाका दिसना, कारण दाबोळी हो चालू उरतलो. आतां मोपा जो आसा त्या मोपाचो जर आमी अशें म्हणत की मोपाचो फायदो हो महाराष्ट्राक जातलो, जाल्यार दाबोळी येवपी मेंगलोरचे आसात, कारवारचे आसात किंवा बाकीच्या कडांचे खूब जाण तशे दाबोळी वयल्यान येता, म्हणून ताजो फायदो आमी कर्नाटकाक जातलो अशें म्हणटले काय? महाराष्ट्राच्या बॉर्डरीचेर मोपा आसा सारको, हें तरी यू आर मच इनसायड. ना, तेंच हांव म्हणटा की बाबा खंयच्याय आमी जेन्ना म्हणटा की वर्ल्ड इज अ वन विलेज, जेन्ना ही कन्सेप्ट आमी म्हणटात तेन्ना एखाद्री गजालीचो फायदो हो पळयता आसतना आमी जर म्हटलें की मोपाचो फायदो हो महाराष्ट्राक जातलो, महाराष्ट्राक खंय जातलो फायदो तेजो? टुरिजमाक जावपाक शकता. न्ही, महाराष्ट्राक खंय जातलो फायदो? हांव प्रश्न विचारता की कोकणाचो टुरिजम जो आसा आनी गोंयचो टुरिजम जो आसा हातूंत खूब व्हडलो फरक आसा. गोंयान येवपी जो आमचो ट्युरिस्ट आसा तो गोंया खातीर म्हणून येता, तो महाराष्ट्रान वचपा खातीर म्हणून तो येवचो ना. आनी त्यामुळे हांगा येवपी जो ट्युरिस्ट आसा तो डेफिनेटली तो गोंया खातीर म्हणून येता, कारण गोंयचे एक इंटरनॅशनल मॅपाचेर गोवा टुरिजम स्पॉट म्हणून तेजे किंवा टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणून एक इंटरनॅशनल मॅपाचेर गोंयची वळख आसा. आनी त्यामुळे गोंयान येवपी जो ट्युरिस्ट आसा, गोंयान येवपी जो मनीस आसा तो गोंया खातीर म्हणून येता, त्यामुळे त्याचो फायदो महाराष्ट्रा खातीर जातलो हें म्हणपाक चूक आसा. कोंकणूय आतां डेव्हलप करता टुरिजम, ऑनलायन वीथ गोवा, तांचे बिचीस ते डेव्हलप करतात. तांणी कॅम्पेन्स काडल्या जे वाटेर होर्डिंग्स दिश्टी पडटा, ताका लागून गोंयचो टुरिजम शेअर आसा पळय तो तांकां डायवर्ट जातलो असो भंय? ना, अजिबात ना. म्हणून हांवें म्हटलें न्ही की गोंयची जी वळख आसा ती वेगळी आसा. आनी त्यामुळे गोंयान येवपी मनीस जो आसा, कारण गोंयचो कलंगूट बीच आसा, कोलवा बीच आसा, बागा बीच आसा, हें आमी काडून जर दुसऱ्या खंयच्या बिचा कडेन कंपेर करपाक शकता काय? कितें करूं शकना. गोंयचीं देवळां आसात, गोंयचे हांगासरले सासाय आसा, गोंयचे हांगासरलें एनवायरमेंट आसा, हे सगळ्यो गजाली बाकी सगळ्या स्टेटी परस पूर्णपणे वेगळ्यो आसा. आनी ही जी गोंयची वळख आसा ताका लागून गोंयान येवपी ट्युरिस्ट जो आसा तो कंप्लीट पूर्णपणे गोंया खातीर म्हणून येता, आनी त्यामुळे ताजो फायदो बाकीच्यांक जातलो. भायर म्हाका जर समजा फाल्यां महाराष्ट्रान वचपाक जाय जाल्यार हांव महाराष्ट्रान वेगळ्या पद्दतीन वतलो. हांव गोंयान येतलो आनी महाराष्ट्राची हें करपा खातीर वतलो अशें जावचें ना निश्चितपणान. त्यामुळे जो येतलो तो गोंया खातीरूच येतलो. मोपाचे अरावंड जी एरिया आसा ती फ्रीज करपाक हें सांगलां, गव्हर्मेंटान उतर दिलां. पार्टीज स्टँड इज दॅट दे वील फ्रीज, कारण देर आर एलिगेशन्स इन ऑल्सो मिडिया रिपोर्ट्स की तुमच्या खुबशा पार्टी लिडर्सांनी थंय जागे बिगे घेवन दवरल्या. कशें आसा, एलिगेशन्स करप ना, एलिगेशन्स हे अजून पर्यंत कोणी सबस्टेन्शिएट करूं ना. थंय रिकॉर्डाचेर जागे आसा, पार्सेकर लक्ष्मण पार्सेकराचो जागो आसा. न्ही, लक्ष्मीकांत पार्सेकार हो मुळान पेडणे तेजे भरपूर जागे आसात. हे नवीन घेतलेले ना, मुळान भरपूर जागे आसात. अशें धरून वचया की हांव आतां समजा हांगा ह्या जाग्यार रावता, म्हजे जागे आसात आनी हांवें जर समजा ह्याच जाग्याचेर आनीकूय जागे समजा घेतले म्हणून कितें हांव त्या एका विशिश्ट उद्दिश्टांतल्यान जागो घेतलो अशें तूं म्हणूंक शकना. मोपा कडेन कोण पळयत नाशिल्ले, अकस्मात एअरपोर्ट प्रोजेक्ट येता म्हणटकर थंय जागे ना. सी, बेजिकली आमी हांगाच चूक करता की लक्ष्मीकांत पार्सेकार हो आमचो पार्टीचो अध्यक्ष आशिल्लो. लक्ष्मण पार्सेकार एक आमचो सिनियर लिडर आसा. तो स्वता पेडणेचो आसा, पेडण्यान तेजी स्वताची जमनी आसात, पेडण्यान स्वताची इश्कॉल आसा, पेडण्यान स्वताचो तो ल्हानाचो व्हड थंय जाल्लो आसा, पेडण्यान तेजी अटॅचमेंट आसा. आनी त्यामुळे पेडणे आशिल्ल्या कारणान थंय तेजे जागे आसप, थंय मुळान तेज्याच स्वताच्याच नांवाचेर कितलेशेच जागे आसात, कारण ती ताका हेरिडिटरी जमीन मेळिल्ली आसा, कांय गजाली ताणें घेतलेल्यो आसात. त्यामुळे म्हाका दिसता हे सगळ्यो गजाली चुकीच्यो आसात. पूण जे फ्रीजिंग ऑफ एरिया आसा पळय ताजेर तुमी फर्म आसा की 7 किलोमिटर एरिया आमी डेव्हलपमेंट? डेफिनेटली दीस गोज एज वर्ड की तुमी 7 किलोमिटर एरिया म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आमचे गोंय राज्याचे मनोहरभाई पर्रीकार ह्यांनी ही इज ऑन रेकॉर्ड टू से दॅट की बाबा आमी ते फ्रीज करतले म्हणून. त्यामुळे त्या एसेंब्लीनूय ताणें गजाल ही स्पश्ट केल्ली आसा. तातूंत आनी चुकी एक म्हत्वाचो मुद्दो आसा, लोकसभा इलेक्शन लागीं पावलां. आतां ह्या इलेक्शनाचे धर्तरेचेर हो जो मोपा दाबोळी विशय जाला पळय तो तुमकां पार्टेक म्हारग पडचो ना? इलेक्शन जें आसा न्ही, तुवें उदाहरण लोकसभा इलेक्शनाचो विशय घेतलो न्ही, लोकसभा इलेक्शन जें आसा हें लोकसभा इलेक्शन हें एकूण नॅशनल इश्यूज जे आसात ते घेवन लोकसभाचें इलेक्शन नॉर्मली जाता. आमी आयज जर पळयत UPAचो सरकार जो फाटलीं 10 वर्सां सेंटराक आसा तेजेर कोण नोबडी इज हॅप्पी. लोकांक त्या सरकाराक आशिल्ले करप्शन स्कॅम्स हेका लोक विटल्यात सगळे.
आमचो प्रायम मिनिस्टराचो विकनेस, तेजो पुअर परफॉर्मन्स, नेपोटिझम एका अर्थान, हे सगळ्या गजालीक लोक विटलेले आसात. त्यामुळे हे सगळे इश्यूज पार्लमेंटाच्या इलेक्शनाच्या निमतान देशभरान येतले, त्याच्या आदाराचेर इलेक्शन लडयले वतले. सो म्हाका अशें दिसता की जे इशू त्या इलेक्शनाच्या टायमार जे असतात, रेलेवंट जे असतात, ते डेफिनेटली येतले. त्यामुळे ते विशय त्या टायमार डेफिनेटली एड्रेस करचे. पूण हो एअरपोर्टाचो आसा पळय तोय बी नॅशनलच इश्यू, कारण सेंटर हॅज टू ग्रांट परमिशन टू दॅट, सेंटर हॅज टू डिसायड वेदर दाबोलीम वील स्टे ऑर नॉट. म्हाका दिसता पयर सेंटरान ह्या बाबतीची आपली भुमिका स्पश्ट केल्ली आसा, दाबोळी उरतलो म्हणून. आनीक पयर AK एंटनी जो डिफेन्स मिनिस्टर आसा तोय गोंयान आयिल्लो, ताणेंय ही गजाल स्पश्ट केल्ली आसा की ताणें म्हणटा आसतना नेवल बेजीच्या संदर्भान म्हटलां आसत, पूण दाबोळी उरतलो अशा अर्थान एका अर्थान हें आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता की सेंटर सुद्दां ह्या बाबतींत फर्म आसा आनी तांचो स्टँड सुद्दां क्लियर आसा. जेन्ना जर NDA गव्हर्मेंटान आयली जाल्यार तुमचो एश्युरन्स आसतलो की दाबोळीम उरतलें म्हणून? 100%, 100%. आनी मोपा बद्दल कितें भुमिका आसतली? न्ही, मोपा बद्दलची भुमिका आमी स्पश्ट केली न्ही. मोपा आसतलो फूल फ्लेज चालू उरतलो? मोपा बद्दलची भुमिका आतांच स्पश्ट केल्ली आसा. पूण एक स्टडी जावपाची अशी दिसना तुमकां की खरोच इकॉनॉमीक इम्पॅक्ट जातलो मोपाक लागून काय ना, हाजेर स्टडी जावपाची? न्ही, म्हाका अशें दिसता की हेज्या संदर्भांतली चर्चा जी आसा ती खूब तेंप जाली चालू आसा. वेगवेगळे तरेचे व्यू पॉयंट्स हे सगळ्या विशयाचेर आयिल्ले आसात. एक्सपर्ट्स आसात, पॉलिटिशियन्स आसात, जांकां दिसता की बाबा ह्या संदर्भान आपलें मत हें रेलेवंट आसा अशे मनीस आसात. अशांनी आपली मतां व्यक्त केल्ली आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता की ह्या सगळ्या गजालीचो विचार करून मोपा एअरपोर्टाच्या संदर्भांतली भुमिकाय स्पश्ट जाल्ली आसा. आनी इकॉनॉमीक इम्पॅक्टाचेर कोणें स्टडी करूना? ना, इकॉनॉमीक इम्पॅक्ट जो आसा तो कार्गो एअरपोर्ट म्हणून ताजो डेफिनेटली उपयोग जातलो. म्हाका दिसता हो विशय आयला चर्चेक. मोपाचो कार्गो एअरपोर्ट हो डेफिनेटली हो चर्चेक आयिल्लो आसा न्ही विशय. त्यामुळे म्हाका अशें दिसता की ह्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना चर्चेक येतात आनी तेज्या आदाराचेर, म्हणजे ही चर्चा केन्ना कालच्यान मोपा एअरपोर्टाचो विशय चालू जावना न्ही. हो एअरपोर्टाचो विशय कितलींशींच वर्सां जाली चालू आसा. आनी त्यामुळे दर फावटी ह्या विशयाचेर जेन्ना जेन्ना उलोवणी जातात तेन्ना तेन्ना प्रत्येक जण आपलें मत व्यक्त करता. आनीक मोपाच्या संदर्भांतली भुमिका स्पश्ट जाल्ली आसा आनी दाबोळीच्या संदर्भांतली भुमिका जी आसा ती स्पश्ट जाली. तुमकां अशें दिसता की हे लोकसभा इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून हो कोण तरी इश्यू काडटा अशें म्हणून? कशें आसा की इलेक्शनाच्या टायमार वेगवेगळे तरेचे इशू काडप हें चलताच. आनीक इशू काडप त्याच्या आदाराचेर राजकारण मातशें एक हें करपाचो, स्टर करपाचो एका अर्थान प्रयत्न करप, ह्यो गजाली जातात. पूण अफेक्ट जातलो तुमकां सावथान? ना, अशें हांव म्हणना. कारण कितें आसा की एखाद्या विशयाचेर तूं एक विशय घेवन तूं आंदोलन करता किंवा एक विशय घेवन तूं मुखार येता, तेज्या संदर्भान तुजी एक भुमिका आसता आनी त्यामुळे तो विशय तूं जेन्ना लोकांच्या मुखार दवरता, इट इज अल्टिमेटली कितें आसता, लोकशायेच्या भितर जेन्ना इलेक्शन प्रोसेस जाता तेन्ना इलेक्शन प्रोसेसान लोक कितें निर्णय दितात तो सर्वश्रेष्ठ आसता. त्यामुळे विशय लोकांच्या मुखार येतात, लोक त्याच्या आदाराचेर निर्णय घेतात. तुमी कन्विन्स करपाक शकतले लोकांक अशें तुमकां दिसता की आमी अबाउट दीस मोपा दाबोलीम कॉन्ट्रोवर्सी? आमी आमची भुमिका काल मुख्यमंत्र्यान सुद्दां स्पश्ट केल्ली आसा. स्पश्ट करप आनी कन्विन्स करप वेगळें. हय, डेफिनेटली. ओके, आनी एक विशय आसा. लोकसभा इलेक्शन आतां परत लागीं पावलां. तुमी जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन जालें तेन्ना फर्स्ट टायम असो एक्सपेरिमेंट केलो की सगळ्यांक वांगडा घेवन वचप, मायनॉरिटी कम्युनिटीक वांगडा घेवन वचप. लोकसभा इलेक्शनूय असो तुमचो प्रयत्न आसतलो? आमी सगळ्यांक घेवन वांगडा वचपाक सोदता आनी वतले. कारण गोंयचो जेन्ना आमी विचार करतात तेन्ना गोंयान रावपी जे सगळे आसात त्या सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन आमकां वचपाक जाय. आनी तें जाल्यारूच आमचें एक सगळ्यांचें स्वप्न आसा न्ही, बरें गोंय करुया, सुंदर गोंय करुया. तें करतलो जाल्यार प्रत्येक जाण जो तातूंत आस्पाव आसा तो प्रत्येकाचो आमकां विचार करचो पडटलो. आतां चर्च ऑर्गनायझेशन सारकी जी ऑर्गनायझेशन आसा तेंचे कडेन एक सायजेबल वोट्स आसा, जे लोक तांचे आयकता, तांचे कडेन तुमी परत एप्रोच जातले? चर्चचें म्हाका दिसता की आमी चर्च आनी इलेक्शन्स ह्या हातूंत म्हाका दिसता की चर्चीक आमी ओडचे, तेंचे बद्दलची चर्चा करची, हे चुकीचें जातलें. चर्च ही एक शेवटी धार्मीक संस्था आसा आनी ती आपल्या पद्दतीन चर्च ही काम करता. त्यामुळे जेन्ना आमी राजकारण म्हणून विचार करतात तेन्ना राजकारणा भितर गोंयान जे 14 लाख वोटर्स आसात, त्या 14 लाख वोटर्सांच्या संदर्भान 10 लाख वोटर्स जे आसात ते 10 लाख वोटर्सांच्या संदर्भानूच आमकां विचार करचो पडटलो. त्यामुळे 10 लाख मतदारां पर्यंत आमी पावतले. तातूंत सगळ्या धर्माचे लोक येतले, सगळ्या जातीचे लोक येतले. सो सगळ्यांक घेवन आमकां वांगडा वचपाक